ऐसा देना को भाडो पण जाय तिथल्या लोकांना दोन तिघा मागेच्या कार तिघाचे तुझ्या घर तिघा नाही एक थकलीपर्यंत दुसरी लाईन घालाय माझी आमचो वास्को सीआर हेजी देव बरें म्हणटा कित्याक हेणें आमकां आयडिया दिली तेन्ना त्रास जाला आमच्या लोकांक हेल्प कर आनी काय कमी ना जायतो तेंप जालें भाई आतां एक म्हयनो वयर जाला आनी लॉकडावन जाला मांगरान तशेंच आमकां खूब जाणां कडेन आयकलां तांकां भरपूर प्रॉब्लेम आहा तांकां भाजी प्रॉब्लेम जाता ग्रोसरी जावं हे ते भरपूर कितें प्रॉब्लेम जाता आनी आमकां अशें लागलें की आमी वास्को भाजी मार्केटान तांकां लागून कितें तरी करपाचें आनी हेच आमी फुडें सरून भाजी मार्केट वास्को भाजी मार्केटान तांकां आयज आमी भाजी प्रोवायड केला आनी अशेंच आतां वास्को सपोज कंटेनर झोन खंयी आहा ताका लागून वास्को भाजी मार्केट सदां फुडें आसतलें ह्या कामा खातीर. आतां हांवें आयकल्यार एक म्हयनो जालो जावपा येयलो की लॉकडावन म्हणून आनी सहज मनान अशें जालें की लोकांक सद्या आयकता म्हाजे फ्रेंड म्हाका फोन करता आमकां खूब त्रास जाता रे घरान कांय ना कामा धंदा कोण ना म्हणटकीर म्हाजो मेन म्हणल्यार बाळू सैफुला बिफुला म्हाजो एकटो फ्रेंड मुत्या बित्या म्हाजे खुबशे हांगा फ्रेंड रावता आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हांव रावता बायणा कातुल्या कडेन म्हणटकीर मनान विचार येयलो मागीर हांवें म्हाजो विचार आमच्या वास्को भाजी मार्केटाच्या लोकांक मांडलो मागीर ते म्हणपाक कितें करूया प्रशांत म्हणलें आमी मातशें मांगराच्या लोकांक इल्लीशी भाजी दिवया म्हणटकीर बरें म्हणपाक आमी मार्केटाचे लोक जमले मिटींग केली डोनेशन काडलें आनी कालूच मिटींग केली आनी कालूच डोनेशन काडलें आनी आयज आमी मांगराच्या लोकांक 820 बॅगां हाडून दिली कमीत कमी 100 किलो भाजी आसा 5-6 किलो आतां आमचें प्लॅनिंग चलता त्या मांगरान वर्नापुरच्या मांगरान सद्या आयज हांगा दिलें न्हू एक 8 दिसा भितर आमी प्रयत्न करतले थंय दिवपाक